दिवाळेक आता थोडेच दीस उरल्यात। राज्यातले बाजार दिवाळेच्या सामन्यांनी गच्च भरल्यात। नरकासुरांची म्होवाळी सगळ्यात फुडें। कुंकळ्ळेची बाजार भोंवडी घडयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत। दिवाळी लागी पावली, 2 दिसांचेर आसा आनीक नरकासुरा तयारी आनी दिवाळी तयारी तुम्ही पळयले कडेन आसा की पावसूय वो मदीं येता वता आनी आज जो बाजार आसा वो भरले कडेन आसा। आज जे नरकासुराची रोपडे आसात त्याच बरोबर दिवाळे खातीर दिवाळी लागपाचे आकाशदिव जे आसात हे कुंकळ्ळे बाजारांत आसात। आज आमी ह्या दुकानाचेर आसात। हांगा जेन्ना आमी दुकानाच्या ज्या मालकाक विचारले की रेट किती आसा तर त्यांनी सांगले की हांगा 150 रुपया साकून ते 750 रुपया पर्यंत हांगा जे आकाशदिव आसात हांगा लायले कडेन आसा। आनीक मेन सांगपाचें म्हणल्यार बरी गजाल म्हणटी चायनाचो जो माल येतालो वो हेणी बॅन करून हांगा जे ट्रेडिशनल आमगेले गोंयचे आनी इंडिये भितर जे माल तयार जाता होच माल हांगा दवरले कडेन आसा। पयलीं हांगा सगळे चायनाचे चड माल येतालो पण खंय तरी ह्या शॉपवाल्यांनी कुंकळ्ळेचे जे शॉपवाले आसा तेणी प्रत्येकाने चायनाची जे माल येता तो बंद केले कडेन आसा। गेली 2 वर्सां जाली तेणी बंद केल्ले कडेन आसा आनी आतां खुद्द आमगे इंडिये भितर ह्या गोंया भितर जे आकाशदिव जातात हेच घेवन हे सप्लाय करतात। हांगा रेट बी रिजनेबल आसा। आकाशदिवाचो रेट आहा पळय तो 150 रुपयान सुरवात आसा ती 700 रुपयां पर्यंत आसा आनी आतां ऑलमोस्ट जाली 1.5-2 वर्सां चायनाचो ऑलमोस्ट माल मार्केटाक येवपाचो बंद जाल्लो आसा आनी इंडियन तांकां जे क्राफ्ट्समॅन आहा तांकां बरो वाव मेळ्ळो आसा आनी इंडियेचो जो माल बरो येता हेजो पेपर वर्क बरो येता फोटो प्लास्टिक माल बरो येता आनी ऑलमोस्ट आतां होममेडूय भरपूर चलता माल। हांव गेले 15 वर्सां जालीं आकाशदिवे करता विकपाक। रामाचे करता, झेंड्याचे करता, गणपतीचे करता, जिमाचे करता, तरे वरायटीचे करता, ते बीजेपीचे करता, तरे वरायटीचे करता। तेका लागून लोक म्हाका पयलीं 1 म्हयनो पयलींच ऑर्डर दिता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।